परवरेच्या जमीन प्रकरणात ॲडव्होकेट आयरिस रॉड्रिगेजान पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकार आड परवरे पुलीस स्टेशनाचेर एफआयआर घाल्या। परोळेकारान बेकायदेशीरपणान आनी फटिंगपणा करून सेरुला कम्युनिदादीची जमीन सामक्या कमी प्रेसान स्वताच्या नावार केल्या असो आरोप आयरिसान केला। An FIR has been filed today against the Tourism Minister of Goa, Dilip Parolekar, at the Porvorim Police Station in connection with the 399 square meters of Comunidad land which Tourism Minister Dilip Parolekar has illegally grabbed from the Serula Comunidad, and also against the administrator of North Goa Comunidad, Irene Siqueira, who is currently the OSD of the Tourism Minister, and also Mr. Peter Martins, who is the attorney of the Serula Comunidad. So the FIR is that the three of them have conspired to ensure that Dilip Parolekar gets prime land of 399 square meters has been given to him for a song. In fact, the price paid by him is only 3,41,000, whereas the cost of that land today is over 1 crore of rupees. So it has been basically a criminal conspiracy by the three of them to defraud the Comunidad of Serula. आयरिसान हे संबंधी हायकोर्टान केस घाल्या। या प्रकरणाचेर 18 नोव्हेंबराक सुनावणी जातली। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। गोयचे मिनाची मर्यादा थारावंक सुप्रीम कोर्टाक 5 वांगड्यांची समिती सुचयल्या। सीईसीचे फुडारपणा खाला ही समिती आसतली। मिनाच्या डंपाचे पावणे विशीं कोर्टान गोय सरकाराक प्लान दिवंक सांगला। 11 नोव्हेंबराक केस परत सुनावणे घेतली। हे मीन देशी स्टील उद्देगा खातीर वापरचे पडटले, निर्गत करपाक मेळचे ना अशें सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केलां। गोंयांतल्या खण धंद्यांचेर नदर दवरपा खातीर खासा समिती नेमपाचो कोर्टाचो विचार आसा। त्या खातीर अर्जदार आनी सीईसीन नांवां दिवचीं अशी सुचोवणी कोर्टान केल्ली। अर्जदारान ही नांवां सुचयल्यांत। चेअरमॅन सीईसीन सुचयल्लो मनीस डॉक्टर माधव गाडगीळ, डॉक्टर एस.सी. धिमन, डॉक्टर सी.आर. बाबू, बी. विजयन गोंयचो मुख्य सचिव। गोंयांतल्या सगळ्या खणींच्या लिजाची मुजत 21 नोव्हेंबर 2007 सावन सोंपल्या अशें गोवा फावंडेशनाचें म्हणणें आसा। डीम्ड एक्सटेन्शना खाला ह्यो खणी त्या उपरांत चालू आशिल्ल्यो ही गजाल गोवा फावंडेशनान कोर्टाच्या नजरेक हाडल्या। म्हादय आनी नेत्रावळी अभयारण्यांतल्यो सगळ्यो खणी बंद करच्यो अशी विनवणी अर्जदारान न्यायालयाक केल्या। अभयारण्या सावन 2 किलोमिटराच्या भितर आशिल्ल्यो सगळ्यो खणी बंद करच्यो अशी मागणी अर्जदारान केल्या। पर्यावरण परिणामाचो खोलायेन अभ्यास करून अहवाल मेळा मेरेन खणी चालू करच्यो न्हय, मीन काडपाचेर आनी निर्गतीचेर नियंत्रण घालचें अशी मागणी अर्जदारान केल्या। ह्या आदीं दिल्ल्यो सगळ्यो लिजी रद्द करून नव्यान लिजी दिवच्यो अशी विनवणी अर्जदारान केल्या। लिजींची पावणी करपाची सुचोवणी केल्या। पर्यावरणाच्या नजरेन संवेदनशील नाशिल्ल्या वाठारांतूच लीज दिवच्यो अश्योय सुचोवण्यो अर्जदारान केल्या। गोंयांत खणी लागसार आशिल्ल्या डम्साची पावणी घालपाची येवजण तयार करून कोर्टाक दिवची असो आदेश ॲडव्होकेट जनरलाक दिला। मुखावेली सुनावणी 11 नोव्हेंबराक जातली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। रायबंदरा पाटो वाठारांतली 3 दुकानां चोरांनी फोडली। चोरांनी सुमार 20,000 रुपया फारायले। बेरेस्तारा राती ही चोरी जाल्ल्याचो अदमास पसरकार उक्तायतात। फार्मासी, जनरल स्टोर आनी एका च्याच्या हॉटेलांत चोरी जाली। नळे काडून चोर दुकानांत घुसले। चोरांनी फार्मासींतल्यान 15,000 आनी जनरल स्टोरांतल्यान 5,000 फारायले अशी कागाळ पुलिसांनी नोंद केल्या। यशवंत भोवे यांनी सकाळी फोन करून सांगलें की रायबंदर पाट्यार चोरी जाल्या म्हणून। तेन्ना आमी हांगा तेजे शॉपा कडेन येयले तेन्ना आमकां शॉप तेजें ओपन मेळ्ळें, पूण चोरी तेजी जाल्या ती वयरसून जाल्या, नळे काडून ते भितून येयले। पूण तेजे तो सांगल्या प्रमाणे आपले फक्त कॅशूच व्हेल्या म्हणटा तो, पयशे आनी काय अशें माल काय व्हरोंक ना। ते हे करता आसतना आमकां तो फार्मासीचो तो नारायण भांबरे तो येवन सांगलो की आपले फार्मासीनूच चोरी जाल्या म्हणून। आनी थंयसर तो मोलो कितें आपले बी कॅश व्हेल्या मोलो आनी थोडे दुदाचे डबे व्हेल्या मोलो। तेजे बी अशें वयरसून नळे काडूनच ते भितून येयले। पूण तेचे अशें हे काय मेळना, फक्त अशें चोरी जाल्ल्याचे अशें हे काय ना, फक्त नळे 2-3 काडलेले मेळ्ळे। डॉग स्क्वॉड आमी आपयल्ले, फिंगर प्रिंट घेतल्या आनी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। तुमच्या हॉटेलान चोरी जाल्या, हॉटेलान जाल्यार तेणी आमकां काय अजून कंप्लेंट दिवंक ना आनी तो आपणाक काय नाका म्हणून। तो फक्त आपले कितें फक्त जनेलाचे हे काडल्या, ब्लीच काडल्या म्हणलो आनी काय ना म्हणलो, आनी आपणाक काय रजिस्टर नाका म्हणलो। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।